कदंबा महामंडळान 2025ची माझी बस येवजण सुरू केल्या। ह्या येवजणेखाला वैध परवाने आशिल्ल्या 20 वर्सां सकयल परमीट आशिल्ल्यो बशी पात्र आसात। आता मेरेन 57 बशींची नोंदणी जाल्या। येरादारी खात्यात नोंदणी आशिल्ल्या सगळ्या 800 बशींक ह्या येवजणेखाला हाडपाचो महामंडळाचो विचार आसा, अशें कदंबा महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक रोहन कास्कर हाणें सांगलें। कदंबा महामंडळान माझी बस येवजणेखाला आता मेरेन 57 बशींची नोंदणी जाल्या। येरादारी खात्यात नोंदणी आशिल्ल्या सगळ्या 800 बशींक ह्या येवजणेखाला हाडपाचो महामंडळाचो विचार आशिल्ल्याचे कदंबा महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक रोहन कास्कर हाणें सांगलें। पावसा पयलींची कामां आनी आपतकालीन परिस्थितीच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन बसका घेतली। ह्या बसकेक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, सचिव संदीप जॅकीस, उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी, उपजिल्लोधिकारी तशेंच नौदळ अधिकारी हजर आशिल्ले। पावसाळ्यांत निर्माण जावपी आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर सगळ्या तरेची तयारी जालेली आसा। हुंवार येवपी सुवात्यो तशेंच दोंगरांची पालसणां कोसळपाची शक्यताय आशिल्ले जागे सोदून काडून पंचायत पालिकांक खबरदारी घेवपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात। तशेंच पंचायत आनी पालिकांक ही कामां करपा खातीर फंडूय दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयांत शिकारीचें प्रमाण वाडलां। बेतोड्या मेस्तवाड्यार मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्लो रानडुक्कर हें ताचें ताजें उदाहरण। बेतोड्या मेस्तवाड्यार भायले लोक कासाक येतात। राती कडेन आमच्या दारांतल्यान ते गाडयो पासार जातात। ताका लागून आमच्या गांवांत येवन रानटी जनावरांची शिकार करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी देवेंद्र च्यारीन केला। गुळी लागून एकाद्र्याचो जीव गेल्या उपरांत रान खात्याक जाग येतली काय कितें असोय प्रश्न ताणें उपरासलो। राती कडेन शिकार जाता ती जातात, पूण दिसा ढवळ्या लेगीत शिकार जावपाक लागल्या। फाटल्या दिसांनी सकाळी फुडें 9 सुमार फार जाल्ल्याचें आपल्याक आयकुपाक येयले अशें धर्मानंद च्यारीन सांगलें। जायते फावट आपणे रान खात्याक ह्या विशीं कल्पना दिल्या अशें तांचें म्हणणें, मात्र रान खातें हाचेर कांय कानामनार घेना अशें ते म्हणटात। राती शिकारेक येतात, कासाक येतात ते येतात, मात्र दिसा उजवाडाक लेगीत लोक शिकारेक येयल्ल्याचें च्यारी घराब्यांचें म्हणणें। नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत जमीन रूपांतरण नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां रद्द करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्लो। ह्या आदेशाक स्थगिती दिवपाची मागणी सरकारान केल्ली। सरकाराच्या विनवणेक मान दिवन उच्च न्यायालयाक सरकाराक आव्हान दिवपा खातीर 6 सप्तकाची मुजत दिल्ली। ही मुजत एप्रिल म्हयन्यांत सोंपली। तशेंच 17(2) खाला नवे नेम आणि मार्गदर्शक तत्वाय तयार करूंक ना। आव्हान दिवपाची मुजत सोंपिल्ल्यान हो आदेश लागू जाला। उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक आव्हान दिवपा पासून पर्याय नाशिल्ल्या गोंय सरकारान उच्च न्यायालयांत ह्या विशीं विशेष याचिका दाखल केल्या। कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग सोंपलो अशें सगळ्यांक दिसतालें, पूण आशियाई देशांनी कोरोना व्हायरसान परतून तकली वयर काडल्या। चीन, थायलंड, सिंगापुरात कोरोनाचे दुयेंती सापडपाक लागल्या। तशेंच भारतातूय कोरोनाचे दुयेंती सापडल्यात खंय। खासा करून मुंबयत कोरोनाच्यो एक केशी आतां मेळत आसा आनी ताका लागून चिंता लेगीत वाडल्या। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या म्हायती प्रमाण देशांत आतां मेरेन कोरोनाचे 93 सक्रीय दुयेंती आसात खंय। दक्षिण पश्चिम मॉन्सूनाच्यो हालचाली वाडल्यात।
पुढल्या 2-3 दिवसात मॉन्सून अरबी समुद्र, मालदीव आणि बंगालच्या दर्यात पुढे वचूं येता. मॉन्सूना खातीर निर्माण जाल्ल्या पोषक हवामानाक लागून महाराष्ट्रा सयत कोकण आणि गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनीच उटंगराचो पावस चडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. काल रातीकडे गोंयांत जायते कडेन पावसान हाजिरी लायली. मुरगांवांत सगळ्यांत चड 72.8 मिलीमीटर पावस पडलो, जाल्यार दाबोळे 32 आणि सांगे तालुक्यांत 24.3 मिलीमीटर पावस पडलो. पेडण्यां 5.2 आणि सांखळे 3.2 मिलीमीटर पावस पडलो. खडपाबांद फोंड्या रस्त्याचेर पावसाचे उदक तुंबून लोकांचे तशेंच खासा करून शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जाले. पोरूच्या वर्सा उपराशिल्ल्या ह्या समस्येक लागून नगरपालिकेक आणि भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत ह्या वर्सा खातीर कसलीच खबरदारी घेवंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. मजगतीं गोंयांत अवकाळी पावसाक सुरवात जाल्ली आसा, तेन्ना गटारां नितळ करून उदका खातीर वाट मेकळी करून दिवपाक जाय आशिल्ली. मात हे काम हातान घेवच्या पयलींच नगरपालिकेन रस्त्याचें डांबरीकरण केल्ल्यान आतां ही समस्या सुटावी जातली काय असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. पावसा पयलीं बाणावले दर्यादेगेर पार्क करून दवरिल्ल्यो बोटी काडात म्हणून संबंदीत मालकान नुस्तेमारी खात्या कडेन कागाळ नोंद केल्या. फुडल्या कांय दिसां भितूनच पावसाक सुरवात जातली आणि उदकाची पातळी वाडटली. त्या उपरांत नुस्तेमारीचेर लेगीत बंदी आसतली. सोमारा बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली. बोटी पार्क करपा खातीर बेगोबेग सुवात निश्चित करची म्हणून तांच्यांनी मागणी केलेली आसा. पावसा पयलीं बाणावले दर्यादेगेर पार्क करून दवरिल्ल्यो ह्यो बोटी काडात म्हणून संबंदीत मालकान नुस्तेमारी खात्या कडेन कागाळ केलेली आसा. फुडल्या कांय दिसां भितूनच पावस पडटलो आणि उदकाची पातळी वाडटली आणि त्या उपरांत नुस्तेमारीचेर लेगीत बंदी आसतली म्हूण बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली आणि पार्क केल्ल्यो बोटी काडात म्हणून सुचोवणी लेगीत केली. दोनवाडो साळगांव उदकाची मुखेल पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडीच जाली. पंचायतीच्या ऑर्डा प्रमाण नाल्याच्या नितळसाणेचें काम सुरू आसतना ही घडणूक घडली. JCPच्या धपक्यान ही पायपलायन फुटली अशें कळटा. तेन्ना संबंदीत खात्यान लक्ष घालून बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी पंचायतीन केला. उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाचो व्हडलो फव्वारोच थंय निर्माण जालो. दोनवाडो साळगांव वाठारांतले हे चित्र. उदकाची मुखेल पायपलायन फुटली आणि हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. JCPचो धपको लागिल्ल्यान ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा. तशेंच ह्या उदकाचो फव्वारो थेट विजेच्या वायरींचेर कोसळपाक लागलो. ताका लागून धोक्याची शक्यता लेगीत थंय निर्माण जाल्ली. मराठी भाशेचेर जाल्लो अन्याय पयस करून मराठीक राजभाशेचो दर्जो मेळोवन दितले जसो निर्भर मराठी मोग्यांनी केलेलो आसा. राजकीय खेळांतल्यान गोंयांत शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ले मराठी भाशेक कुशीक दवरून कोंकणी बोली भाशेक राज्यभाशेचें स्थान दिलां अशें सुभाष वेलिंगराचें म्हणणें. कोंकणीक राजभाशा केल्या तो दर्जो काडात अशें आमचें म्हणणें ना, पूण कोंकणी वांगडा मराठीकूय राजभाशा करात अशी मागणी ह्या वेळार सुभाष वेलिंगरान केली. गोंयांतले मराठी मोगी मराठीक राजभाशेचो दर्जो मेळोवन दितले अशें तांचें म्हणणें. कुडचड्यार जाल्ल्या मराठी राजभास निर्धार मेळाव्यात सुभाष वेलिंगकार उलयताले.
आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाच्या फाटभुंयेर विश्वप्रसिद्ध ताज महालात निशुल्क प्रवेश दवरिल्लो. ह्या निमतान लोकांक ताजमहल सामको लागीं वचून पळोवपाची संद मेळ्ळी. ह्या वेळार पर्यटकांची बरीच गर्दी थंय उसळून आयिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. ताज महालात निशुल्क प्रवेश दवरिल्लो. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाच्या फाटभुंयेर ताज महालात लोकां खातीर हो निशुल्क प्रवेश आशिल्लो. ह्या वेळार लोकांची बरीच उपाट गर्दी थंय उसळिल्ली दिश्टी पडली. लोकांक खूब लागसरच्यान ताजमहल आनी खूब जवळच्यान पळोवपाक मेळ्ळो. ताका लागून लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया हांगासर दिल्यो. प्रवेश निशुल्क आशिल्ल्या कारणान ताजमहल लोकांनी गर्दी करून पळयली. ऑपरेशन सिंदूर ह्या उपरांत पयलेच फावट एस जयशंकर हाणें आपलो पयलो विदेश दौरो केलो. विदेश मंत्रालयान घोशणा केल्या की विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 ते 24 ह्या मजगती नेदरलँड, डेन्मार्क आनी जर्मनीच्या यात्रेचेर आसतले. मंत्री एस जयशंकर हाणें तिनूय देशां वांगडा द्विपक्षीय संबंदां विशीं ते चर्चा करतल्याचें कळटा. ह्या खेरीत वैश्वीक आनी क्षेत्रीय मुद्द्यांचे अजेंडा बी थारतले. ऑपरेशन सिंदुराच्या उपरांत पयलेच खेपे एस जयशंकर हाणें ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत पयलीच फावट विदेश दौरो केलो. काँग्रेसीचो नेता जयराम रमेशान सरकारा द्वारा प्रतिमंडळ धाडपाचेर आवाज उठयलो. तांच्यांनी म्हटलां की काँग्रेसीक सर्वदळीय बसका जाल्ली जाय, जाची अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्र्यान करपाक जाय. तांच्यांनी म्हटलें सध्या आतां मेरेन 2 बसका जालेली आसा, मात दोनांय मदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर नाशिल्ले. सगळे जाणा की सरकारांत हातूंत खूब महत्व आसा. ताका लागून काँग्रेसीक जाय की सर्वदळीय बसका जाल्ली जाय आनी जाची अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्र्यान करपाक जाय अशें जयराम रमेश हांचें म्हणणें आसा. पहलगाम हल्ल्याच्या फाटभुंयेर काँग्रेस नेता जयराम रमेशान उलोवप केला. प्रतिमंडळ धाडपाचेर आवाज उठयलो. तांच्यांनी म्हटलें की काँग्रेसीक सर्वदळीय बसका घेवची पडटली आनी ताची अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्र्यान करपाक जाय. तेलंगणाच्या राजधानींतल्यान एक दुखद बातमी मुखार आयला. ऐतिहासीक चारमिनाराच्या मुखार गुलजार हावजात उजो लागलो. इमारतींत लागिल्ल्या ह्या भीषण उज्यात कितल्याशाच लोकांक मरण आयलें. ज्या इमारतींत हो उजो लागलो ती इमारत ही शारांतली फामाद इमारत जावन आसा. हातूंत कितल्याशाच जाणांक मरण लेगीत आयिल्ल्याचें मुखार आयिल्लें आसा. आयज देशांत ही सगळ्यात दुखद बातमी घडली ती म्हटल्यार तेलंगणाच्या राजधानींतल्या एका बिल्डिंगेंत हो उजो लागलो. ऐतिहासीक चारमिनाराच्या मुखार गुलजार हावजात हो उजो लागलो आनी ह्या भीषण उज्यात कितल्याशाच जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हाणें बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचेर बिहारची जनता नाराज आसा अशें म्हणीत निशाणा साधलो. बिहारच्या सगळ्या क्षेत्रांतल्यान जनता तांचेर बेजार आसात अशें तांच्यांनी म्हटलें. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आरजेडीचे नेता तेजस्वी यादव हांच्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचेर बरीच टिका केलेली आसा. खंयच्या क्षेत्रांतल्यान सगळ्या क्षेत्रांतले लोक तांचेर बेजार आसा, सगळे नागरीक तांचेर नाराज आसात बिहारच्या मुख्यमंत्र्याचेर म्हटल्यार नितीश कुमाराचेर अशी बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आरजेडीचो नेता तेजस्वी यादव हाणें तांचेर नितीश कुमार हांचेर टिका केलेली आसा.
भारतीय जनता पार्टीन विकसीत भारत आणि विकसीत गोंयाचो दृष्टिकोन मुखार दवरून आल्डोना हांगासर भव्य बीजेपी कार्यकर्ता मेळावो घडोवन हाडिल्लो. ह्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत तांच्यांनी वांटो घेतलो. ह्या मेळाव्यात व्हडा संख्येन कार्यकर्ता तशेंच लोक वांटेकार जाल्ले. ह्या मेळाव्यात कार्यकर्ता तशेंच लोकांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो. त्याच बरोबर एक वेगळो जोश आणि उत्साह ह्या मेळाव्यात पळोवपाक मेळ्ळो. विकसीत गोंय तशेंच विकसीत भारत हो दृष्टिकोन मुखार दवरून हो भाजपाचो कार्यकर्ता मेळावो बरोच. टीएमसीचे राष्ट्रीय महासचिव आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी हांच्यांनी म्हटलां की देशाच्या सुरक्षे खातीर आणि आतंकवादाचो मुकाबलो करपा खातीर सरकार जो कितें निर्णय घेतले ताका आमचो तेंको आसतलो. टीएमसी केंद्रा वांगडा खांद्याक खांदो लावन फुडें सरतले. जर कसली गरज पडली जाल्यार टीएमसी सरकाराक तेंको दितले. प्रतिमंडळ जो कितें निर्णय घेतले तातूंत आमचो तेंको आसतलो सरकाराक म्हणून टीएमसीचे अभिषेक बॅनर्जीन म्हटलां. जर खंयचो पक्ष देशाच्या विरोधात किंवा देशाक सहकार्य करपाक फाटीं रावता जाल्यार आमी त्या पक्षाची साथ सोडटले, आमी सरकारा वांगडा रावतले अशें टीएमसीचे राष्ट्रीय महासचिव आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जीन म्हटलें. भारतीय क्रिकेट टीमीचे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमीन उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाची भेट घेतली. सीएम योगी आदित्यनाथ आणि शमी हांच्या बरोबर काय उलोवप लेगीत जाली. तांच्या मुलाखतात तांच्यांनी राजधानी लखनौ स्थित मुख्यमंत्रीच्या सरकारी बंगल्याचेर ही मुलाखत घेतली. ह्या मुलाखती दरम्यान मोहम्मद शमीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांकां एक भेटवस्तू आणि त्याच बरोबर बुके लेगीत दिलो. तशेंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें मोहम्मद शमीक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट हाचे एक गिफ्ट तांकां भेट म्हणून दिली. भारतीय सेनान पाकिस्तानाक खर उत्तर दिल्ल्या खातीर सगळे जाण ऑपरेशन सिंदुराची खूब तोखणाय करीत आसा. भारतीय सेनेच्या ह्या शौर्याक सलाम करपा खातीर राजस्थानाच्या अजमेर हांगासर तिरंगा यात्रा काडली. ह्या तिरंगा यात्रेत राजस्थानाच्या अजमेरांतले मुस्लिम समुदाय व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले. ही तिरंगा यात्रा ख्वाजा गरीब नवाज दरगाहच्यान भायर सरली. अजमेरच्या मुस्लिम भावांनी ह्या रॅलीक आणि ह्या तिरंगा यात्रेक भोव खुशीन स्वागत केलें. त्याचबरोबर फुलांचो वर्षाव लेगीत ह्या तिरंगा यात्रेचेर मुस्लिम समुदायान केलो. हालींच पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानान जी गोळीबारी केली ताका लागून देशाच्या शिमेचेर सगळी स्कुलां कॉलेजी बंद आशिल्ली. आतां परतून एक फावट सगळी कॉलेजीस आणि स्कुलां जी शिमेर आसात ती परतून सुरू जालेली आसा. प्रशासनान ह्या इलाक्यांतले जे हालात आसा ते नियंत्रणांत आयल्या अशें सांगिल्ल्या कारणात आतां थंयच्या लोकांचे जनजीवन जे आसा ते सुरळीत जालेले आसा. ताका लागून शाळा आणि कॉलेजी परतून सुरवात जालेली आसा. फाटल्याच सप्तकात पाकिस्तान आणि LOCचेर खूब तणाव आशिल्लो. गोळीबार जावपाच्यो घटना वारंवार घडटाल्यो. ताका लागून शाळा बंद आशिल्ल्यो त्यो आतां शाळा परतून सुरू जालेल्यो आसात.
दिल्लीत 1308 रिक्रूट कॉन्स्टेबलांनी परेडाचे आयोजन केल्ले, जंय सगळ्यांनी आपल्या कठीण ट्रेनिंगे उपरांत अद्भुत परेडाचे प्रदर्शन केले. ही फकत परेड नाशिल्ली जाल्यार जवानांच्या समर्पण आणि अनुशासनाच्या परीक्षेचे एक प्रतीक आशिल्ले अशें दिसून आयले. ह्या वेळार सगळ्यांच्या परिवारांच्या मुखामळाचेर गर्व आणि देशा खातीरचे स्वप्न स्पश्ट दिसून येताले. दिल्लीत 1308 रिक्रूट कॉन्स्टेबलांनी परेडाचे आयोजन केल्ले. पासिंग आउट जाल्या उपरांत हे परेडाचे आयोजन आशिल्ले, जंय सगळ्यांनी आपल्या कठीण ट्रेनिंगे उपरांत अद्भुत परेडेचे प्रदर्शन केले. ह्या वेळार सैनिकांचे शौर्य आणि भारता खातीरचे स्वप्न दिसून आयले. बेंगलोर हांगासर व्हडा दबाज्यान पावसान हाजेरी लायली आणि रस्त्यार तशेंच घरांनी लेगीत उदक शिरले. बेंगलोर व्हडा प्रमाणात पावस पडिल्लो आसा. गोंयांत 3 दीस येल्लो अलर्ट आसा. गोंयांत अदीं पावसाची बरसात जायत आसा. ह्याच फाटभुंयेर कर्नाटकान जोरदार पावसान हाजेरी लायली आणि बेंगलोरच्या कांय वाठारांनी रस्त्याचेर उदक साचले. सध्या ही जी तुमी चित्रां पळयतात ती बेंगलोर हांगाच्या सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशना वयली, ज्या जाग्याचेर पावसाचें उदक इतलें साचलें की बशी तश्योच गाडयो लेगीत ह्या उदकान भरिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. बेंगलोर जोरदार पावसान हाजेरी लायली. वादळी वाऱ्या सयत हो पावस पडलो, ताका लागून सगळे रस्ते उदका पोंदा गेले. व्हडले व्हडले इमारती तशेंच घरांनी लेगीत उदक रिगले. ताका लागून ह्या रस्त्यांचेर लोकांक बोटींचो वापर करचो पडलो. व्हडा प्रमाणांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान बेंगलोर हांगासर जनजीवन विस्कळीत जालें. लोकांनी JCB तशेंच ल्हान सान बोटींचो लेगीत आसरो घेवन रस्त्या वयल्यान प्रवास करपाचो यत्न केलो. आता कैलाश मानसरोवराचेर यात्रा करपाक परतून सुरवात जालेली आसा. तब्बल 5 वर्सां उपरांत म्हटल्यार कोविड-19च्या महामारी उपरांत ही यात्रा आतां परतून सुरू केल्लेली आसा. हाच्या पयलीं 5 वर्सां ही मानसरोवर यात्रा जी आशिल्ली ती बंद आशिल्ली. कोविड महामारी उपरांत ही यात्रा बंद केल्ली आणि आतां 5 वर्सां उपरांत ही यात्रा सुरू जालेली आसा. सिक्किमांतल्या भारत चीन सीमाचेर स्थित आशिल्ल्या ह्या रस्त्यांचेर आतां निमणी तयारी चालू आसा. हांगा बुनियादी ढाचे तशेंच रस्ते आतां साफ करपाचे तशेंच ह्या प्रवासा खातीर सुरवात करपा खातीर ही सगळी योजना आतां सुरू जालेली आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी बेरेस्तारा लखनौ हांगासर जनता दरबार घेतलो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें जनता दरबार घेवन लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. त्याच बरोबर खूब तेंच्यो ज्यो कितें मागण्यो आशिल्ल्यो त्याच बरोबर अधिकाऱ्यांची लेगीत भेट घेतली आणि तांचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते सोडोवपाचें तांकां आश्वासन दिलें आणि अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले.